कदंबा महामंडळाकडेन सध्या बस ड्रायव्हर आणि कंडक्टराचो उणाव आसा अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिली। हो उणाव भरून काडपा खातीर फुडल्या सप्तकात 10 नवे आंतरराज्य मार्गाचेर चलपी बसी हाडटले। तशेंच आनी 25 ईव्ही बसींची गरज आसा। सुमार 200 बसींचो उणाव आसात, तातूंतले 15 बसी ऑगस्ट मेरेन मेळटल्यो अशें तुयेकारान सांगलें। एक्चुअली ती बस आमची मडगांव कोल्हापूर वयता ते खंय तरी तेजे मागीर ते लायटीचे कितें प्रॉब्लेम जाले, म्हणजे लायट पेटना आसलेल्यो आनी त्यो मागीर तेजे बेळगांव पर्यंत ती बस मागीर व्हेली तेंच्यांनी। तेच्या फुडें तेंच्यांनी ती व्हरोना, कारण फुडें काळखान मागीर चलोवपाक मेळपाना म्हणून। सो एक्चुअली ते मदींच तेजो मदीं प्रॉब्लेम जाल्लेलो तेजे, मागीर तेंच्यांनी ती मातशी सारकी करून ती बस सुरू केल्ली ती, पूण मदीं वाटेर पासून प्रॉब्लेम जालो। सो आमच्यो बशी आतां नव्यो येवपाच्यो आसा। सो फुडल्या एक 8 दिसांक आमच्यो 10 बसी नव्यो येता, ऑलरेडी रेडी आहा। आनी त्यो बऱ्यो बसी आहा त्यो आमच्या आउटसायड म्हणजे गोंयाच्या भायरच्यो बसी वयता त्यो बऱ्यो बसी घालतले आमी, कारण आमकां खूब बसींचो शॉर्ट आहा। जवळ जवळ आमकां 200 बसी आमकां कमी पडटा, ज्यो जे कारणान की नवीन रुला प्रमाणे 15 वर्सां बस चलोवपाक मेळटा, त्यो आमच्यो बऱ्यो चलपाक रनिंग बसी सुद्दां आमकां 15 वर्सां खातीर काडच्यो पडल्या, स्क्रॅप करच्यो पडल्या। ह्या खातीर आमकां खूब तुटवडा आहा आनी स्कुलांनी बसींची डिमांड आसा। आदी आमकां जवळ जवळ ड्रायव्हर आनी कंडक्टर शॉर्टेज आसलेले, ते सुद्दां आतां आमकां सरकारान ते 200 कंडक्टर आनी 100 ड्रायव्हर घेवपाक सुद्दां आमकां परमिशन दिल्लें जाता। सो येणाऱ्या काळात हे सगळे जाग्यार बसतले। इवन आमच्यो 25 आमच्यो ईव्ही बसीस आहा, त्यो सुद्दां आमच्यो फुडल्या एक ऑगस्टा पर्यंत तेजेर आनी एक 15 येता म्हटल्यार त्योय बसी सगळ्यो येतल्यो।